जो स्पेशल स्टेटस तांणी गोंयांक प्रॉमिस केल्लो, मायनिंग सारको जो इश्यू आशिल्लो त्या मायनिंगाचेर भाशण नरेंद्र मोदीन प्रचारा टायमार केल्लें आनी कितलेशेच इश्यू जे तांणी मॅनिफेस्टोन प्रॉमिस केल्ले. तशेंच हे खासदार 20 वर्सां आसा, सो त्या खासदाराचे 20 वर्सांचे कार्यकाळांत केल्ले कामाची आमी डिस्कशन करपाक सोदतात. त्या इश्यूचेर आमी इलेक्शन करपाक सोदतात. आनी ह्या वेळार गोंयकारांक एक उत्तर दिवपाक सोदता की हांव लोकांचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज पार्लमेंटाक जावपाक सोदता, कॉमन मनशाचो आवाज पार्लमेंटाक दवरपाक सोदता. आनी ह्या इच्छेन हांव आयज उमेदवार म्हणून लोकां मुखार आयला. Mining is stopped. People have no jobs and many have taken loans. All these issues we will take up, and I am sure based on this we will be able to see that something is done for this state. So far everything is at a standstill. आणि लोकांनी काँग्रेसीक मॅन्डेट दिले उपरांत ते मागीर तोडाफोडीचें काम करतात. लोक तांकां मॅन्डेट दिना आनी आतां अशेंच घडटलें. दोन्ही पार्लमेंट इलेक्शन आणि तिनी बाय इलेक्शन जे आसात ते लोक काँग्रेसीक मॅन्डेट, काँग्रेसीक कौल दितले. जो ट्रेंड आसा त्या प्रमाणे काँग्रेसीक 5 सिटां आमकां मेळटले. आनी नॉर्थ गोवा भितर आमी 20 वर्सां नंतर पहिल्यांदाच गिरीश बाब चोडणकराच्या आमी जिखतात, बरी मार्जिनान आमी जिखतले. म्हापशां सुधीर कांदोळकराचो उमेदवारी अर्ज भरपाकूय काँग्रेसीचे फुडारी पावले. काम करपाक बाकी सगळ्यांक घेवन सगळ्याच्या सहमतान हांव फुडें वयतलो. म्हाका विश्वास आहा म्हापशेकार म्हाका येता त्या 23 तारखेक आपलो मोलादीक असो आनी आपलो मोलादीक शिटको मोलादीक आशिर्वाद हाताक दिवन म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडटले म्हणून. घाणेरडे राजकारण गेले 2 वर्सांक गोंयांक पळोवपाक मेळ्ळें. आमदारांची फोडतोड, पयशांचो खेळ, करप्शन, लोकांचे इश्यू खंयच उरले, हे फक्त लुटपाक भायर सरलेले आसात. ही भावना लोकांची जाल्ली आसा. लोकां भितर एक भावना प्रकट जाता, हेंचे खूब जालें आतां. तांकां खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा की तेगेलो जो पयलींचो आमदार आशिल्लो तो खंय तरी बसतालो, मातसो भोंवतालो आनी तेजे नंतर सगळी यंत्रणा हो सुधीर कांदोळकर चलयतालो. सो एक्चुअली जो कनेक्ट आसा म्हापशान लोकां कडेन तो बाब सुधीरा कडेन आसा. आनी त्या हेजे कडल्यान जो आयज एक आवाज म्हापशेच्यान येता, आवाज फक्त येता तो सुधीराच येता. सो सुधीराक लोकांनी एक संधी दिल्ली आसा. तूं इतलो ते किंग मेकरूच आसा, आयज तूं किंग जा म्हणटात. सो आयज तूं आमदार जा. आणि सगळ्यां भितर एक विश्वास म्हणजे कॉन्फिडन्स निर्माण जाल्लो आसा की म्हापशां गेले अनेक वर्सां उपरांत आयज हांगा काँग्रेसचो बालेकिल्लो, काँग्रेसचो आयज झेंडो हांगा फडकायतलो जातलो. आनी सुधीराच्या म्हणजे रुपांत खऱ्या अर्थांनी ज्या पद्दतीन आयज नॉमिनेशन फॉर्म भरता आसतना जो क्रावड जर पळयत जाल्यार हांगा कांयच दुमत ना की हे म्हापशाक काँग्रेस पार्टी जिखतली. हांगा एक तिळवर सुद्धा शंका ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.